मुंगलार तेस आब्रिल, बागयोन जॉर्ज आनी बागयोन आदाल्बेर्ट. मुखेल बोल, म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच जोंबून व्हरूंक जायना. नियाळाक आदार, एका अपांगूळ भुरग्याचो बापूय ताचे खातीर झुजून एके भाशेन ताच्या नशिबांत सुफोळाय घालूंक वावुरता. जो येस ह्या भुरग्याक ह्या ताच्या बापायक लागून जिवितांत मेळटा तो पळोवन दुसरी तोटाकतात. हें सगळें कशें घडलें? हो प्रश्न जायत्यांच्या मनांत जालो. पर्पल फेस्ट ह्या कार्यक्रमांत जायत्यो स्पर्धा आसल्यो. तातूंत हो भुरगो गाजलो. ह्या भुरग्यान आपल्या बापूयचो ताळो आयकलो आनी ताच्या सांगण्या पोरमणें तो चल्लो. आयच्या पयल्या वाचपांत दुमाळो सोंसतल्या लोकांनी आव्हानां येतात तीं पळोवन लेगून जेजू क्रिस्ताक परगटलो. आंतियोक हो जागो एकदमूच म्हत्वाचो जालो, कारण जेजूचे सोबार पाटलावदार हांगासर तांकां मेळ्ळे. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक क्रिस्तांव हें आड नांव आनी खेरीत अस्मिताय मेळ्ळी. आयचे शुभ वर्तमान आयकता. संवसारांतली खंयचीच शक्ती बापाचो अधिकार आमच्या वेल्यान कोणाच्यानूच काडून व्हरूंक जायना. आमचो सासणीक थेवो बापाच्या हातांत सुरक्षीत आसा. ताचो ताळो आयकतात तीं, ताचे सांगणे पाळटात तीं भिरांती विणें जियेतात. पूण देव भिरांत तांकां आसा. पयलीं क्रिस्तांव जेजूच्या शिकवणेंतल्यान कशीं जियेलीं, आव्हानां आपणायलीं आनी सोबा घडली हें आमकां मेळटा. तेच बरोबर जोवांचें शुभ वर्तमान आमकां आमी जेजूची म्हूण उगडास केलो आनी देवाच्या हातांत एकदमूच आमी सुरक्षीत उरतलीं अशी खात्री दिली. म्हजो थाराव, देवाक मानवता तसली एक कोन्नी हांव दर दिसा करूंक वावुरतलें.